नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांती हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. परवरी मध्यान राती सेल्फ एक्सिडेंटात 3 जाण सोंपले. 2 क्रिटिकल. स्पीडीर आशिल्ली ईव्ही कार झाडाक आदळून अपघात. आदित्य L1 SSV बदलली कक्षा. पृथ्वीकडच्यान 22,000 मायल्स किलोमीटर पयस फुडलो मॅन्युअर 5 सप्टेंबराक. ते वटेन चंद्रयानाच्या रोवराचें मिशन फत्ते. 22 सप्टेंबर मेरेन विस्वार. JSW स्टील ओडिशांतलो जजांग मायनिंग ब्लॉक सोडूंक शकता. सुत्रा म्हणटा मायन क्लोजर प्लान तयार. पावणे 110% प्रिमियमार घेतिल्लो ब्लॉक. गोंयांतूय बीड तशेंच. गोंयच्या सगळ्या सिव्हिल ते जिल्लो कोर्टांनी 57,000 मायल्स केशी पेंडींग. उत्तर गोंयांत 41,000, दक्षिणेत 16,000 केशी पेंडींग. खासा रिपोर्ट. भोंकार म्हणटा मंत्री गोविंद काबराल सुदिनान एकठांय बसून महामार्ग रुंदीकरणाच्या इशूचेर एकामेकाकडेन उलोवचें. हायवे रुंदीकरणाक खोल्ले विरोध. बायपासाक लोक एकठांय. दर्यादेग वाठारांत बोगस डेंटिस्ट ट्युरिस्टांची लूट. नजरेक हाडून दिया, कागाळ करात, कारवाय करता मुख्यमंत्र्याचो उलो. सरकाराचो मेडिकल ट्युरिझम वाडोवपाचेर फोकस. विनयभंग प्रकरणात पी टीचराक अटक करात. हायस्कूल मॅनेजमेंटाचेर कारवाय करात. मडकयचो लोक माड्डोळा पुलीस स्टेशनार. टीचर अटकपूर्व जामिनाक भरूंक शकना. पुलिशेचे रजाव. एंटी नार्कोटिक सेलान 50 लाखांच्या ड्रग्सा सयत इटालियन डीजे बॉबल हेड आनी ताच्या वांगड्याक धरलो. लिक्विड LSD तरस जप्त. हणजूण वागातोरात तांचे आशिल्ले प्रोग्राम. BCCIची वर्सुकी आमसभा पयलेच फावट गोंयांत. 92वी आमसभा 25 सप्टेंबराक गोंयांत. फुडल्या म्हयन्यात जावपा आशिल्ले वर्ल्ड कपाच्या फाटभुंयेर तयारीचो नियाळ. आनी मोने जातीक आत्मनिर्भर करूंक जाय. मनशाचो मातसो आधार मेळ्यार पुरो. मोनिजात कांयच विसरना. पॅटर्न माळीत शिवोलीचे ब्रिटीश जिल किल्ली. खबरो विस्तारान. परवरी राती सेल्फ एक्सिडेंटात 3 जाण सोंपले. 2 क्रिटिकल. पुलीस सांगता ते प्रमाण स्पीडीन आशिल्ली ईव्ही मोटारीचो कंट्रोल गेलो आनी ती झाडाक मुकली. मोटारींतले मेर्शेचे आबिगेल डिसोज, हणजूणचो वाल्द्रो डिसोज आनी पर्राचो शॉन फर्नांडीस तिगां गेली. हणजूणचे फियोना डिसोज आनी निनोश्का फर्नांडीस क्रिटिकल. नमस्कार. आम्ही सध्या आसा TVS शोरूम परवरी हेच्या फुडल्यान. आनी काल असो एक रातचो एक असो एक्सिडंट जालो की 5 जाणां एके गाडयेन खंय तरी फॅमिलीगेर खंय तरी सेलिब्रेशनाक गेल्ली आनी ती घरा कडेन येताली तेन्ना तांकां हो रातचो अपघात जालो आनी तेतूनसून तेंचो 3 जाणांचो मृत्यू जालो. आनी काल आमकां अशी सोर्सा कडल्यान म्हायती गावली की रस्त्यारूय एक मनीस कोण तरी क्रॉस करपाक रावल्लो ताचो मृत्यू जाला म्हणून. मात ही आतां गजाल अशी कन्फर्म जाल्या की तो कोण रस्त्यार क्रॉस करिनाल्लो. मात 3 जाण मृत्यू जाल्या ते सगळे एकेच गाडयेन जाल्ले. आनी तशेंच ते खंय तरी फॅमिलीगेर फंक्शनाक गेल्ले आनी ते घरा कडेन येताले तेन्ना हो तांकां एक्सिडंट जालो आनी तांचो 3 जाणांचो मृत्यू जाल्लो आसा. आनी तशेंच आतां आमी दाखोवंक शकता की कसो एक्सिडंट जालो आनी खंयच्या तेंच्यांनी झाडार मारले ते. हे तुमी म्हाज्या फाटसून आतां पळोवंक शकता की हे तुमी झाड पळयता. ह्या झाडार तेंच्यांनी गाडी मारली आनी तेंचो 3 जाणांचो मृत्यू जाल्लो आसा सद्या. आनी नेमकें कारण अजून तरी सद्या तरी कळोंक ना की कसो एक्सिडंट जाला तो. मात आमकां पळोवन येता की हे रस्त्यार जे मार्क्स आहा टायराचे तेचेर तरी कळोन येता की तो
ओव्हर स्पिडींग असलेल्या कारणान तेजो खंय तरी आउट ऑफ कंट्रोल असो ती गाडी भायर पावली आनी झाडार बसली. हेचेर पुलिसांचो फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. स्टुडंटा खातीर परवरच्यान नौसरास सलगांवकर. आदित्य L1 कक्षा बदलल्या. पृथ्वीकडच्यान 22,459 किलोमिटरांचेर आसा. फुडलो मॅन्युअर 5 सप्टेंबराक इस्रोन अपडेट दिली. मिशन ट्रॅकार आसा. सॅटेलायट पृथ्वीच्या कक्षेत 16 दीस आसतलो. ते वटेन चंद्रयानाच्या प्रज्ञान रोवरार मिशन पुराय केलें. चंद्राचेर 15शीची रात जाल्ल्यान 22 सप्टेंबर मेरेन तो विसव घेतलो. उपरांत उठलो जाल्यार परत भोंवडेर. आदित्य L1 यशस्वीपणान आपली कक्षा बदलल्या. पृथ्वीकडच्यान ते 22,459 किलोमीटर आसा. फुडलो मॅन्युअर 5 सप्टेंबराक जातलो. इस्रोन जाहीर केला. आदित्य L1 हेल्दी आसा. बरे तरेन चलता. अर्थ बाउंड मॅन्युअर्साचे मदतीन पेलोड फायरिंग केल्या. आदित्य L1 पृथ्वीचे कक्षेत 16 दीस आसतले. ताची कक्षा बदलूंक इस्रो 5 फावट जाल्यार 2 फावट एकाडेमीक संस्था इस्रोच्या आदारान पेलोड करतले अशें इस्रोन सांगला. ते वटेन चंद्रयान 3चे मोहिमेक विसव. प्रज्ञान रोवरान चंद्राचे दक्षिणी ध्रुवावेली म्हत्वाची अपडेट दिल्या उपरांत 21 दिसांचो आता रोवराक विसव. चंद्राचेर 15शीची रात जाल्ल्यान 22 तारखे मेरेन प्रज्ञान रोवराची संशोधन मोहीम सध्या स्थगीत केल्या. 22 सप्टेंबराक रोवर उठलो जाल्यार संशोधन मोहीम परत सुरू. प्रज्ञान रोवरान बरी कामगिरी केला. ताका आतां स्लीप मोडात घाला म्हूण इस्रोन ट्वीट केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. JSW स्टील ओडिशांतलो जजांग मायनिंग ब्लॉक सोडूंक शकता. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ब्लॉक सोडटना इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सा कडेन फायनल मायन क्लोजर प्लान दिवचो पडटा. हो प्लान निमाण्या पावणार आसा. थंयचो ब्लॉक JSWन 110% प्रिमियमार घेतिल्लो. JSWन गोंयचे ऑक्शनात अशेच 2 ब्लॉक घेतल्यात. JSW स्टील ओडिशांतली सस्टेनेबल नाशिल्ली जजांग मायनिंग ब्लॉक सोडूंक शकता. JSWन हे मायनिंग ब्लॉक 2020चे सुरवातेक किमान डिस्पॅच स्थिती बदलूंक शकना जाल्यार चलयतले म्हूण ऑक्शनार 110% विकत घेतिल्ले. सुत्रां सांगता ते प्रमाण मायनिंग ब्लॉक सोडटना इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सा कडेन फायनल मायन क्लोजर प्लान दिवचो पडटा. स्टील उत्पादन कर्त्यांकडच्यान ही प्रक्रिया निमण्या पावण्यार आसा. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ह्या मायनिंग ब्लॉकार हाय ग्रेडीच्यो थोड्योच सुवाती उरल्यात. ह्या आदी थंय रुंगटान वर्साक 12 मिलियन टन अशा मोठ्या प्रमाणात मायनिंग केल्ली. थंयच्या साबिक रानात स्टील उत्पादन करते आतांय अर्दी सामुग्री वापरूंक शकता अशें सुत्रां सांगतात. JSWन गोंयांतले मायनिंग ब्लॉक ऑक्शनात 2 ब्लॉक जिखल्यात. कुडणे आनी सुर्ला सोनशी अशे 2 ब्लॉक JSWन फाटल्या ऑक्शनात जिखल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या सगळ्या सिव्हील ते जिल्लो न्यायालयांनी मेळून 57,000 मायज केशी पेंडींग. 41,000 उत्तर गोंयांत, 16,000 दक्षिणेंतल्या कोर्टांनी. ते वटेन 153 कोटी मोडून मेर्शें नवो जिल्लो आनी सेशन्स कोर्ट. तशीच 18 कोटी मोडून मडगांवां सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्टाची बिल्डींग बांदता. दोनूय बिल्डिंगो फुडलो जुलय म्हणल्यार तयार. खासा रिपोर्ट. गोंयांत सिव्हील कोर्ट ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेळून 110 कोर्ट. उत्तरेत 63 जाल्यार दक्षिणेत 74 कोर्ट, तातूंत एक प्रशासकीय न्यायालय. सगळ्या कोर्टांनी मेळून आयच्या तारखेन 57,875 केसी पेंडींग. उत्तरेत 41,165 जाल्यार दक्षिणेत 16,710 केसी. सगळ्यांत चड पेंडींग केसी क्रिमिनल कोर्टांनी 28,143. ते उपरांत सिव्हील कोर्टान 20,372 केसी पेंडींग. सत्र न्यायालयात 2,467 केसी पेंडींग. जिल्हा न्यायालयात 5,967 केसी पेंडींग. प्रशासकीय न्यायालयात वट्ट 926 केसी पेंडींग. राज्यात 13 कोर्ट डिजेबल फ्रेंडली ना. 170 कोटी मोडून 2 कोर्टांच्यो बिल्डिंगो बांदपाचें काम सुरू. मेर्शें 153 कोटींचो नवीन जिल्लो आनी सत्र न्यायालय उबारता. कोविड आनी हेर कारणांक लागून ताची डेडलायन 2019 वयल्यान 2024 केल्या. मडगांवां 18 कोटी मोडून सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्ट इमारत उबारता. दोनूय प्रकल्प पुराय करपाची डेडलायन जुलय 2024. ह्या पेंडींग केशी भायर हायकोर्टांनी पेंडींग आशिल्ल्यो केशी वेगळ्यो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. मंत्री गोविंद काब्राल आनी सुदिनान बसून महामार्ग रुंदीकरणाच्या इश्यूचेर एकामेका कडेन उलोवचें. तिगूय मंत्री वेगवेगळे उलयतात. सुदिनान ताच्या खात्यांत कितें चल्लां तें पळोवचें. PWDंत घुसपुचो न्ही. भोमकाराचो सल्लो. भोमा खंय बायपास शक्य ना. थंयची ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट जाल्या. ते वटेन खोल्ले हायवे रुंदीकरणाक विरोध.
थंय बायपास जाय. म्हाका एक हांकां जे काब्राल गावडे आनी हो आमचो धवळीकर उलयता पळय न्हू तांकां एक सांगपाचें तुमी चायेक जेवणाक वांगडाच बसता, भायर जेन्ना बसता तेन्ना सगळे वांगडाच बसता, फक्त तुमी लोकां मदीं येता तेन्ना तुमी कोत्र जावन येता लोकांक कोत्र करपाक. आतां हांव कितें म्हणटा तुमी तिगूय जाण एक कडेन वांगडा बसा, एक प्रेस दिया वांगडाच आमच्या खातीर तरी दिया लोकां खातीर आनी सांगा रस्तो जातलो तो फ्लायओव्हर जातलो टिंट रोड जातलो काय तो वायड जावन जातलो, कित्याक तुमचे सगळ्यांचे हर एक दिसा हर एक चेंज जाता स्टेटमेंट. बीजेपी सरकार येयलो तेणी तिजो जे वॉचड आसली ती जमीन सेटलमेंट झोनान घातली, ते मोठ्या मोठ्या लोकांनी ती विकत घेतली आणि हे विकत घेवपी जे लोक आसा हे सगळे त्यांच्या सरकारांचे घटक जावन आसा. आणि आयज खंय तरी जो रोड तेणी वॉचड जमीन काडलेलो तो जमीन तेणी आयज सेटलमेंट केलो, ऑलरेडी तेजे प्लॉट केले, जर रस्तो बसून ना थंय प्लॉट केलो, तितून जवळ जवळ 5-6 मिनिस्टर इन्वॉल्ड आसा. इतले मजगती खोर्लेचे लोक रस्तो रुंदीकरणा आड एकठांय, बायपास करात म्हूण मागणी. कितले आमी मागले बायपास आमकां दी, कित्याक रिबांदा चिंबेल ओल्ड गोवा सगळे तुमी बायपास केले. ओल्ड गोवाक पावन मागीर खोर्ले तेंकला तेन्ना बोमांक कित्याक ब्लॉक केले, हेय बी आमकां बायपास दिया न्हू. जर हायवे आमच्या गांवांसान पसार जाले जाल्यार असले अपघाती डेली ऑकरन्स जातले आमच्या गांवांत. असले अपघाती आमकां नाका, आमकां आमची घरां सांबाळपाक जाय, आमच्या मनशांक सांबाळपाक जाय. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. एंटी नार्कोटिक सेलान 50 लाखांच्या ड्रग्सा सयत इटालियन डीजे मायकल लॉरेन्स स्टेफोनोनी उर्फ डीजे बॉबल हेड आनी ताचो वांगडी नील वॉल्टराक धरलो. इटालियन डीजेक तो रावतल्या आस्कावच्या रुमांतल्यान उखल्लो. वॉल्टराक वागातोर धरलो. 50 लाखांचे लिक्वीड LSD आनी 50 ग्राम चरस जप्त. ANCन तांचेर नजर दवरिल्ली. तांचे हणजूण आनी वागातोर प्रोग्राम आशिल्ले. गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत बोगस डेंटिस्टांचो धुमाकूळ. लोकांनी सरकाराच्या नजरेक हाडून दिवचें. कागाळ करात, मुख्यमंत्र्याचो उलो. कागाळ येनातो मेरेन खंय सरकार कांयच करूंक शकना. गोंयांत मेडिकल टुरिझम वाडोवपाचेर सरकाराचो फोकस. गोवा स्टेट इंडियन डेंटल असोसिएशनाच्या पणजेंतल्या कार्यावळीत तो उलयलो. The medical tourism, this is an important component for the state and we are promoting the medical tourism आणि ताका लागून the dentistry is one of the major part of the medical tourism. म्हाका दिसता at present आयच्या घडी when I see the coastal belt so many dentists are practicing but एक गजाल चुकून म्हणजे माझ्या कडेन फाटल्या 2-3 कंप्लेनी आयल्यो म्हणून हांव मुद्दामून मेन्शन करता that the few bogus doctors are also there, those who are practicing at a coastal belt. It is a responsibility of the you people. बऱ्याच जाणांक दिसता सरकारान तांकां धरचें आनी व्हरचें मरे, बट सरकार धरून केन्ना व्हरतलो, कोण तरी तांची कंप्लेन आमचे कडेन दितलो तेन्नाच धरून व्हरतले. गोंयचे मनीस न्ही, गोंया भायले लोक हांगासर येवन आपूण डेंटिस्ट म्हणून प्रॅक्टीस करपाक लागल्या आनी बरेचशे फावटी फॉरेनर्स जे येता अशा पद्दतीत लोकांक लुटपाक लागल्या. आनी इफ दीस मेसेज गोज दॅट वील अफेक्ट युअर प्रॅक्टीस इन फ्युचर. ताका लागून म्हाका दिसता म्हणजे युअर डेंटल असोसिएशन शूड टेक द इनिशिएटिव्स आणि असे जर बोगस प्रॅक्टिशनर जर कोण असत जाल्यार तांकां पयल्यान पयली आयडेंटिफाय करून विथ युअर फॉर द डायरेक्टरेट ऑफ द हेल्थ सर्विसीस किंवा डेंटल असोसिएशन किंवा द पुलीस कंप्लेन दिवपा खातीर कोणीच फाटी फुडें रावपाक जायना, ती करपाची गरज आसा. क्रिकेट मळार फुडें सरपी गोवा क्रिकेट संघटनेक आनी एक मान. BCCIची आमसभा पयलेच खेप गोंयांत जाता. 92वी आमसभा 25 सप्टेंबराक गोंयांत जाता. GCAचो सचीव रोहन गांवस देसाय सांगता. भारतांत फुडल्या म्हयन्यांत जावपा आशिल्ल्या वर्ल्ड कपाच्या फाटभुंयेर हे आमसभेक म्हत्व. वर्ल्ड कपाच्या तयारीचो नियाळ सभेत घेतले. विनयभंग प्रकरणात PE टिचराक अटक करात. हायस्कूल मॅनेजमेंटाचेर कारवाय करात. मडकयचो लोक माड्डोळा पुलीस स्टेशनार पावलो. 5 दिसां फाटीं पीडित चलयेच्या पालकांनी पुलिशेंत कागाळ केल्ली. तो PE टिचर अटकपूर्व जामिनाक गेला. 5 तारखेक पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टात केस येतली. तो मेरेन अटक करूंक मेळना म्हणून पुलिशेचें रेजांव. फोंड्या एका हायस्कुलात PE सरान चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण पीडित चलयेच्या पालकांनी त्या सरा आड माड्डोळ पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्ली. ताका अटक करात म्हूण मडकयचे लोक माड्डोळ पुलीस स्टेशनार पावले. त्या सरान अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केला. 5 तारखेक सुनावणी.
तो मेरेन अटक करूंक मेळना म्हूण पुलिशेचेर रजाव. 2 महिने जाले की ही आमी कंप्लेंट जी आहा जी विक्टीम आमची चेडो भुरग्यान कंप्लेंट दिली मॅनेजमेंटा कडेन. मॅनेजमेंटाक 2 महिने जाले ही सगळी गजाल घासता थंय. हो जो कल्प्रेट आहा हेजे आनी 5 कंप्लेनी आहा. 5 कंप्लेनी अशें जाल्या आनी त्यो सगळ्यो फायली लावन आहा तेजे कांयच हें जावना. तितून भितर एक कंप्लेंट हेजी आसा ती टिचराची आहा. टीचर सांगता की खुद ह्याच कल्प्रेटान आपल्याचेरय बळजबरी केल्या म्हणून. पॉस्को एक्ट अंडर आमकां पीआयन सांगला की ते अंडर बेली एप्लाय केलं म्हणून. बेली एप्लाय केली म्हणटा आमी तांकां अरेस्ट करपाक शकना पूण आमची इन्क्वायरी आहा म्हणून सांगला तेंच्यांनी. की मॅनेजमेंट हितून सामको फॉल्टी आहा. कित्याक जेन्ना मॅनेजमेंटा कडेन ज्यो कंप्लेनी येतात जेन्ना 4-5 पयलीं तेंचे कडेन कंप्लेनी आयल्यो त्यो तेणी लिपोवन दवरल्यो, त्यो कांयच केलें ना. आनी ही जेन्ना केस आयली तरी टील डेट तेणी पोलिसांक वचून थंय कंप्लेन बाबा लॉज करुना. मजगतीं त्या हायस्कुलाच्या हेडमास्टरान तशेंच आनी एका टिचरीन अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केला म्हूण कळटा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. लोकसभा वेंचणुके पयलीं एसटीक विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवचें. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाची मडगांवच्या बसकेंत मागणी. आरक्षण मेळचें म्हणून खंय ग्रामसभांनी थाराव घेतले. मागणी तडीक लागना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय. गोंयभर जाहीर सभा घेवपाचें थारलां. पयली सभा खंय मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात सांखळी. आमी आयज 3 रिझोल्यूशन घेतलेले आसा ते हांव वाचून दाखयता. वी hereby resolve to pass a resolution at Gram Panchayat level to give political reservation for ST of Goa before 2024 parliamentary election. सगळ्या मान्य आसा? तशेंच दुसरें रिझोल्यूशन आमी घेतला. वी resolve to organize a boycott meetings at every village panchayat level and the first meeting will be held in the chief minister constituency, that is Sakali. सगळ्याक मान्य आसा? तशेंच आमी तिसरें रिझोल्यूशन घेतला जे आमी बॉयकॉट डिसिजन घेतलेले जेन्ना आमची 25 मे जी मिटींग जाल्ली मडगांव हांगा त्या डिसिजनाचे आमी ठाम आसा. आनी वी रिझॉल्व टू बॉयकॉट लोकसभा इलेक्शन if government did not remove notification to reserve seats for ST of Goa in Goa Assembly. सगळ्याक मान्य आसा? तंबाखू विकूंक सरकारान बंदी घाली तरी मोठ्या प्रमाणात तंबाखूचो धंदो जाता. बंदी घालूंक नाशिल्ली जाल्यार मरतल्यांचो आंकडो आनीक आशिल्लो म्हणून तंबाखू निर्मुलनाक वावुरपी दोतोर शेखर साळकार सांगता. दोनापावला मणिपाल हॉस्पिटलान तंबाखू आड जागृती करपी भुरग्यांचो भोवमान केलो. दोतोर साळकार तंबाखू आड मोहिमेचेर उलयलो. दिशिल्ले की टोटल बॅन करता. एक्चुअली गव्हर्नमेंट हॅज टोटली बॅन. इंडिया इज द वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच हॅज टोटली बॅन ई-सिगरेट्स बिकॉज ऑफ आवर कंटिन्युअस एफर्ट्स. ऑर्डिनन्स काढल्यार गव्हर्नमेंटान ते बॅन केले. सो जस्ट इमॅजिन विदाउट बॅनिंग कितें जातलें आसलें आतां अशें म्हाका दिसता. आमी एक वन गुड थिंग दॅट इन स्पायट ऑफ बॅन देर इज अ लॉट ऑफ दीस अवेलेबल इन द मार्केट. द ई-सिगरेट म्हणजे एक नवे कन्सेप्ट ताणें काडलो. तातूंत कशें आसा तातूंत एक कॅट्रीज येता विच कंटेन्स निकोटीन वेपरायझर येता आनी एक बॅटरी येता भितर. आतां विदाउट बॅटरी सुद्दां येता जस्ट पॉफ. दे आर गोइंग टू मॉडिफाय करीत आसा ते भितर. सिगरेटीन कशें आसा सिगरेटीन निकोटीन आसता प्लस टार आसता बिकॉज इट बर्न्स. दिस वेपरायझीस. Cigarette burns, so when it burns, it produces around 4,000 chemicals, which can cause cancer. Nicotine can cause problems for the heart. So, lok maka manta, this is the better evil, nahi? So you have to decide you want to die of AK-47 or you want to die of a pistol. मोने जातीक आत्मनिर्भर करूंक जाय. मनशांचो मातसो आधार मेळ्यार पुरो. कोण मारता, कोण पोटाक घालता, कोण पिट्टा, मोनजात कांयच विसरना. शिवोलेचे ब्रिटीश जिल किल्लीक सांगता. ते शिवोले वाठारांतल्या 100 सुण्यांक सप्तकांतले 3 दीस पोटाक घालता. आमचे पॅटर्न माळीत गॉडमदर जिल किल्लीक. नमस्कार. आयज आमी आसात शिवोलच्या ब्रिजा पोना. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात इतली सुणी हांगा एकठांय जाल्ली आसात.
ती सद्दी ह्याच टायमार हांगा एकठांय जातात कारण तांकां खबर आसा तांची गॉड मदर ह्याच टायमार हांगा येता. Hi ma'am, so nice to have you. Thank you. So how many years have you been feeding dogs? About 9 years now. I started off with just about 20 and some dogs that I'd found that had puppies, and then during lockdown the numbers really increased, especially here at this situation. There were just 3 or 4 dogs here then, and now there's over 40. What is it that motivated you to feed strays? Well, I think I started off just by feeding a mummy and some puppies, and then I found more dogs and realised that the dog population was increasing because the dogs weren't being sterilised. So I got involved. I used to volunteer with WAG in Sholim, and I helped them catch dogs for sterilisation. And then about 8 years ago, I went on my own and started doing it by myself. How many dogs do you feed in a day? I feed approximately 100 dogs, and I just feed them 3 times a week. Because I feel that they still need to learn how to fend for themselves in between. But I find 3 times a week's enough. If they're injured or sick, I can find them and start their treatment. But if they obviously need medication every day, then I go every day to do it for them. This is a very good work what you are doing. Many people must be encouraging you to do this, right? Yeah, I think people encourage me and they respect me for doing it, yes. But at the same time, there were some people who, even look at it, they criticize some people doing this work. I think people that criticise it don't particularly like dogs. I'm often quite told to go back to my own country and take the dogs with me. But as you've seen, the dogs are really friendly. Dogs are very clever at sensing the people that don't like them or do like them. And they also remember people that have beaten them or thrown stones at them. Dogs never forget. Now, feeding so many dogs, 100 dogs, is quite a big number. It must be a tedious job. So how do you manage feeding so many? The cost? Anyone helps you in this? I get some sponsorship from friends in the UK, but also I'm a seamstress, a self-taught seamstress, and I make shopping bags, tote bags, out of the dog food sacks. I recycle the dog food sacks and cover them in fabric and sell those to help raise funds to feed the dogs. हे फीडर्स असल्या मोन जातींचे पोट भरतात जांचो कोणूच आसना. आमी असल्या फीडर्सांक सपोर्ट करपाक जाय. जर आमी अशीच एकमेकांक आदार करीत जाल्यार म्हाका दिसता दिस वर्ल्ड वील बी अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन टू लिव. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकारा वांगडा अपेक्षा पेडणेकर प्रुडंटा खातीर. गोवा प्रो लिगांत दुसऱ्या रावंडात धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान पणजे फुटबॉलर्सांक एका गोलान मारले. धुळेर ग्राउंडार जाल्ले टफ मॅचीत जैत जोडून धेंपोन 6 पॉयंटां सयत टेबलांत टॉप पोझिशन जोडलें. फाल्यां स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आड FC गोवा मॅच जातली. आयज जी गोवा प्रो लिगीन गेम आशिल्ली ती म्हणल्यार धेंपो स्पोर्ट्स क्लब वर्सीस पेंटींग फुटबॉलर्स. ही गेम आशिल्ली ती रावंड 1ची 8वी गेम आशिल्ली. रावंड 1ची 8वी गेम. आनी आमी म्हणपाक शकता की तेंची डर्बी म्हणपाक शकता कित्याक दोनूय क्लब आसा ते पणजेचे आशिल्ले. आनी ही जी फर्स्ट डर्बी जाली ती धेंपो स्पोर्ट्स क्लब जिखले. लक्ष्मणराव राणे हांणी जी 17व्या मिनटाक गोल मारली ती एक डिसायडेड गोल जाली. ती एकूच गोल उरली लास्ट चलता. धेंपो स्पोर्ट्स क्लब 1-0 हे गोल डिफरन्स जिखलेले आसा. ही गेम आयज जिखून धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान कंटिन्यू 2 गेमी जिखलेले आसा. फाटली जी गेम जाली तेवूच जिखलेली आनी ह्यो ते गेम जिखलेले आसा. सो जी फाल्यांची गेम जातली ती जातली स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा वर्सीस FC गोवा हेंचे मदीं. आनी तितून एक आसा की FC गोवा लास्ट गेम हरलेले आसा आनी स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा फाल्यां लास्ट गेम जिखलेले आसा. फाल्यांची गेम जातली ती 4 वरांची धुळे स्टेडियम हांगसर जातली. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.